गोंयांत कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 11,000 परस चड वाडला. जाल्यार कोवीड दुयेंत जावन दिसपट्टे 4 जाणांक मरण येवपाक लागिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 100 लागीं पावला. आयज मेरेन कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ले चडशे दुयेंतींक हेर दुयेंतूय आशिल्ल्याचे भलायकी खात्यान जाहीर करून जबाबदारी कुशीक करपाचो प्रयत्न चलयला. 15 ऑगस्टाक कोवीड दुयेंत जाल्ले आनीक 5 जाणांक मरण आयिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 98 जाला. जाल्यार 369 नवे कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो आतां 11,339 जाला. सुमार 3,753 जाणांचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. शेनवारा दीस मरण आयिल्ल्यात 83 वर्स पिरायेची फातोड्डाची एक, आक्षेची 79 वर्साची, बायणाची एक 71 वर्स पिरायेची आनी मोती दोंगरावेली दोग एक 53 वर्स आनी एक 65 वर्स पिरायेची मेळून वट्ट 5 बायलांक मरण आयलां. कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या 3,753 दुयेंतींत पेडणे म्हालांतल्यो 178 दुयेंती आसात, बार्देस म्हालांतल्यो 512 दुयेंती, दिवचल म्हालांतल्यो 249 दुयेंती, सत्तरी म्हालांतल्यो 143, तिसवाडी म्हालांतल्यो 511 दुयेंती, 379 दुयेंती फोंड्या म्हालांतल्यो इस्पितळांत आसात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत सांगे म्हालांतल्यो 82 दुयेंती, 206 दुयेंती केपें म्हालांतल्यो आसात, साश्टी म्हालांतल्यो 669 दुयेंती, 656 दुयेंती मुरगांव म्हालांतल्यो आसात, काणकोणांतले 29 दुयेंती आसात आनी 135 दुयेंती धारबांदोडा म्हालांतल्यो इस्पितळांत आसात. गोंया भायल्यान गोंयांत आयिल्ल्यो 4 दुयेंती आसात. गोंयांत मरण आयिल्ल्या दुयेंतींत 10 म्हालांतल्यो मेळून वट्ट 98 जाणांक मरण आयलां. तातूंत बार्देसांतले 11, दिवचलेंतल्या 5 जाणांक मरण आयलां, 2 सत्तरींतले, तिसवाडी म्हालांतले 12 जाण आनी फोंड्या म्हालांतले 4 जाणांक मरण आयलां. दक्षिण गोंयांत सांगे आनी केपें म्हालांतले एकाक मरण आयलां, साश्टींतले 15 जाणांक, मुरगांव म्हालांतल्या 44 जाणांक मरण आयलां आनी काणकोणांतल्या 2 मरण आयलां.